बरें डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो या हांव बिचोलच्यान उलयतां. हां विचार. हांगासर आमच्या सायडीक एक भुरगें आसा. हय सायडीक आमचे रिलेटिव्ह जावपाक जाय तेजे आवय बापूय कोण ना. तेका लागून ते ल्हान आसतना आवय बापूय मेल्ले कारणान तेच्या सगळ्यांनी मेळून तेजें लग्न करून दिलें. लग्न करून दिले जाल्यार ते गांवाकडे काय अशें बरें अशें हे जावपाक शकूंक ना ते. मागीर थोडे किरकिर करपाक लागले आनी कितें आमी तेका रिटर्न घेवन येयले. म्हणजे तेका कितेंय जरी विचारलें न्ही एक दबाव तणाव भशेन उलयता ते आनी कांयच उलयना. हांव म्हणना हूं म्हणना. तेका आमी सांगलें तुजें खंय दुसरें लग्न करून दिवया काय तूं बरे भशेन वेवस्थीत रावतलें नाल्यार आनी कितें म्हणल्यार ते आपल्या बद्दल कितेंच अशें उलोवपाक रेडी ना. म्हणजे उगी रावता आनी फक्त रडपाक लागता कितें सांगलें की. आमी बरें समजावन जशें भयान समजावन सुद्दां सांगल्यार ते आयकपाक रेडी ना. म्हणजे तेजे कितें अशें कितें मानसीक प्रॉब्लेम आसूं शकतलो. आता तुम्ही म्हणटा तशें की हाजे आवय बापूय ल्हानपणाकच गेल्ले पूण ते एक स्ट्रेसांक वाडलां आनी स्ट्रेसांक वाडिल्ल्यान ते तशें भितरल्यान भिवन उरलां. तुमी ताजें जरी लग्न करून दिलें तरी तें फॅमिली भितर कशें वावुरचें कशें हें करचें हें ताका जमलें नासतलें. आतां म्हाका खबर ना तांचे बाकी सिम्पटम्स कितें आशिल्ले म्हणटे ताका जमलें ना. पूण आनी लोकय कितें एक्सपेक्ट करतात की नवी व्हंकल आयली ताणें जेवण करचें रांदचें वांदचें सगळें हें करचें आनीक जर तें जमना जायत जाल्यार मागीर प्रत्येक जाण ताका टॉन्ट करपाक जाता. एक फावट टॉन्ट करपाक लागले की मागीर ताका एक नैराश्य येता डिप्रेशन येता. म्हणजे खरें म्हणजे ताका एक सायकॅट्रिस्टा दाखोवप हें गरजेचें आसा आनी ताजेर प्रॉपर उपचार केल्यार ते म्हाका दिसता ते बरें जावपाक शकता. बरोबर मस्त. म्हणजे तुम्ही आनी डॉक्टर आनीक सांग की अशें वॉज ऑफ हें आसा स्पेशली जे नवेच लग्न जालें तांचे सुद्दां अशें मातशें कोपिंग अप सुरवातीक मातशें डिफिकल्ट सगळ्यांकच जाता. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम आमकां सगळ्यांक जाता तशें स्पेशली अरेंज मॅरेज जेन्ना आसता की कोपिंग आजकाल सगळ्यांक जाता. पूण कितें कशें करचें आनी ताका फॅमिलीन कसो सपोर्ट दिवचो हाजेर आसा. म्हणजे ही घरची फॅमिली जी आहा तांणी सपोर्ट दिवपाक जाय. बाय तो कितें जाला कशें प्रश्न आसा कितें आहा ते तांचे कडेन घोवा कडेन उलोवन ते सोडोवपाचें. बरोबर बरोबर आमकां डॉक्टर हॅलो हॅलो म्हाका सांगा डॉक्टर आमकां कॉल येतालो तुमकां कट जालो मातशें एसएनए लायनीचो प्रॉब्लेम आसा. म्हाका सांगा डॉक्टर की तुमी म्हटलें न्ही की अशें आमी खुबशे फुडें पळयता की इवन आतां WHOचें डेफिनेशन वन्स अपॉन अ टायम म्हणजे फक्त हेल्थ म्हणजे इट नॉट जस्ट एबसेन्स ऑफ डिजीज बट फिजिकल मेंटल सोशल आणि स्पिरिच्युअल वेलबिंग. म्हणजे हे सुद्दां म्हणटा म्हणजे फक्त शरिराक व्याधी ना म्हणजे आपल्याक कांय दुयेंस ना हें सोडून त्याच्या पलीकडे वचून आपले सोशल लायफ म्हणजे आपण आमचो जो दिसपट्ट्या जिणेंतलो एकमेकांकडे व्यवहार आसता ह्या कारण आमी म्हणटा की मनीस हो एक सामाजीक प्राणी सोशल एनिमल अशें म्हणटा ताचो दुसऱ्या कडेन थोडे जाण वचत त्या झगडीच करता किरकिर करत आसता कोण अशा पद्दतीचे लोक आसता की तांचो लोकां कडेन म्हणजे जो इंटरेक्शन आसता थंय तांकां प्रॉब्लेम येता. आनी दुसरें स्पिरिच्युअल वेलबिंग ह्या दोनूय इश्यूंचेर तुमी मातसो एड्रेस करात. आता स्पिरिच्युअल वेलबिंग आणि हे सोशल म्हणजे हातूंत तुका कसो वाडयलो घरांक हाजे इम्पॉर्टन्स आसा आनी त्या प्रमाणे ते पळोवचें पडटा. बरोबर डॉक्टर मातसो हांव इंटरप्ट करता आमकां कॉल आयल्लो आसा. हॅलो 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 हां हॅलो हॅलो नमस्कार दोतोर हांव श्रीरंग नार्वेकर. श्रीरंग बाब विचारात प्रश्न विचारात. हांवें एक सिनेमा पळयल्लो. हय हांवें एक सिनेमा पळयल्लो. बरें केलें सांगा. एक दोतोर हय बायकोचेर उपचार करतात. हय आणि उपचार करता करता तो इतलो त्या हेतून रमता की तो स्वता सायको जाता. हां अशें दोतोर घडोवंक शकता सिनेमानूच श्रीरंग बाब तुम्ही बरोच प्रश्न विचारला आणि बरे पिक्चर पळयला आसतले. आय एम शुअर यू मस्ट एन्जॉय द मुवी. आता पळोवया उत्तर कितें आसा तें. हातूंत म्हाका दिसता की हे फक्त सिनेमाकच आमी पळोवपाक शकतात. हे हातूंत प्रॅक्टिकल नासता. कित्याक एक पेशंटाक इतलो ट्रिटमेंट दीत तितले इनवॉल्व जावप ताका आमी ट्रान्सफरन्स म्हणटात कळ्ळें कावंटर ट्रान्सफर. पूण ते इतले जाता तशें म्हाका दिसना कोणूच अशें इतले इनवॉल्व. आनी एक पेशंट पळयता आमी एक 20 मिनटां 25 मिनटां चडांत चड पळोवपाक जाता. बरोबर. आनी तें फक्त पिक्चरांकच जाता इन प्रॅक्टीस अशें जावपाक शकना. हय बरें आमी स्पिरिच्युअल वेलबिंगाचेर वयता. स्पिरिच्युअल वेलबिंग आणि सोशल म्हणजे तातूंत कशें तांकां वाडोवन हाडलें कशें हें ताचेर इम्पॉर्टन्स आसा. स्पिरिच्युअल वेलबिंगूय आजकाल प्रत्येक जाण अध्यात्म हातूंत खूब जाण गेल्ले आसात. त्या खातीर की अध्यात्म तांचें हें कशें आसा म्हणजे लोकांची त्या दृश्टीकोन कसो आसता तांचो हो इम्पॉर्टंट पळोवपाचो. प्रत्येक जाण ते चड प्रमाणात घेतात. खंयचीय वस्त चड प्रमाणात घेवप बरोबर न्ही. ताका तितलोच व्हॅल्यू दिवपाक जाय तितल्याचेर तें सांबाळून दवरपाक जाय. बरोबर. चड जर तातूंत गेले जायत जाल्यार मागीर ते प्रॉब्लेम्स जाता सुरू.
म्हणून ताका लागून ते स्पिरिच्युअल वेलबिंगूय तातूंत एड केल्लें आसा. बरोबर. म्हणजे आफ्टर ऑल हे सगळे ज्यो अवस्था आसा त्या एक पर्टिक्युलर बॅलन्स आसचो पडटा. म्हणजे जशें म्हणटा की कोणें म्हणटा की रक्तान साखर आसप बरें, रक्तान साखर आसपाक जाय, समज साखर ना हायपोग्लायसेमिया आमी म्हणटा की प्रेशराचें आसप बरें न्हय, पण प्रेशर म्हणजे एका पर्टिक्युलर लिमिटाच्या वयर आसचो न्हय किंवा सकयल आसचो न्हय. तो मदलो जो रेंज आसा त्या रेंजान तशें आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंतले जे वेव्हार आसा ते सामकेच डलय आसपाक जायना किंवा सामकेच एक्सायटेडूय आसपाक जायना. हांचो एक बॅलन्स आसपाक जाय. आणि अशे जे बॅलन्स पर्सनॅलिटीज आसता आय थिंक दे कॅन कोप अप विथ लायफ बेटर. म्हाका सांग डॉक्टर, आजकालचे जे आमी आय वॉन्ट टू म्हाका एक प्रश्न आयला. हॅलो 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 या दोतोर, हांव दिवाकर कामत आके मडगांवच्यान उलयतां. दिवाकर बाब प्रश्न विचारात. हय, म्हाका दोतोर एक प्रश्न विचारपाक जाय की आज लोकांक, खुबशे लोकांक मेमरी लॉस जाता. हय, ताजी कारणां कितें? आनी दुसरें म्हळ्यार मेमरी जर लॉस जाता ताका वखद कितें आसा तें फर्दर लॉस स्टॉप करपाक क्युअर आसा काय कितें? बरें आसा प्रश्न. आतां मेमरी लॉस जावपाची कारणांय भरपूर आसात. एक म्हणजे कॉमन इन यंग एज इज डिप्रेशन. म्हणजे ताका लागून कितें जाता की लोकांक ताजेर इंट्रस्ट, खंयच्याय बाबतीक इंट्रस्ट येना. म्हणजे तो कितेंय काम करता तातूंत इंट्रस्ट नासता, ताका लोकां कडेन उलोवप नाका, ताका कांयच नाका, आनी ताका खंयच्या वातावरणाक ताका लक्षच घालपाची इच्छा ना, ताका पेपर वाचपाचें ना, कांय ना. आनी हाका लागून सुडो मेमरी लॉस म्हणटा आमी. तशें जाता. म्हणजे ताका कसल्या हातूंत इंट्रस्ट नाशिल्ल्यान तो कांय सांगपाक शकना. बरोबर. ताका सुडो मेमरी लॉस म्हणटा. आतां बाकीचे जे मेमरी लॉस म्हणटा आमी की अबाउट द एज ऑफ 65-70 ताका वेरियस डिमेन्शिया कारणीभूत आसात. ताका अल्झायमर्स डिमेन्शिया वा सिनायल डिमेन्शिया हाका आसात. आनी ताका अर्ली स्टेजीस वखद आसा आनी तातूंतल्यान आमी फुडली मेमरी लॉस जाता तो अरेस्ट करपाक शकतात. कितें जो गेला तो आमी करपाक शकना. बरोबर. दुसरें आनी कॉज ऑफ डिमेन्शिया आनी मेमरी लॉस इज अल्कोहोलिझम, क्रॉनिक अल्कोहोलिझम. बरोबर. क्रॉनिक अल्कोहोलिझम पेशंट जो मनीस जो घेता ताकाय ताजेर अल्कोहोलिक डिमेन्शिया म्हणटात, तातूंतय मेमरी लॉस जाता. म्हणजे खंयचेंय पॉयझनिंग मटेरियल जें आसा विच एफेक्ट्स ब्रेन कॉजेस मेमरी लॉस. म्हणजे थोडक्यान म्हाका सांग की तुमी एक सांगलें की जे लोक सोरो पितात म्हणजे खंयच्याय फॉर्मांतलो आसूं तो तांकां किंवा आनी बाकीचे खंयचे जे व्यसनी पदार्थ तांकां लागून सुद्दां त्याची याददाश्त किंवा मेमरी जी आसा किंवा याद उरपाची क्षमता ती कमी जाता. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो हां विचारात, प्रश्न विचारात. हां विचार, मातसो मोठ्यान उलयात. हॅलो हां विचारात, प्रश्न विचार. टीव्हीचा आवाज कमी कर. हॅलो मातसो टीव्हीचा आवाज कमी करात आणि प्रश्न विचारात. तर डॉक्टर तुम्ही म्हणटाले की आम्ही पळयताले की अशी खुबशे म्हणजे स्पेशली आता तशें पळयल्यार गोंयानूच लोक सोरो पितात अशें न्हय, भायरूय पितात. पण गोंयान हे मातशें प्रमाण मे बी दॅट सोशली एक्सेप्टेड अशें समजतात, दो इट इज नॉट सो सोशली एक्सेप्टेड. पण हाचे परिणाम म्हणजे खुबशा लोकांक दिसता ना रे मातशें पिले काय मातशें बरें आसा, नाल्यार मातशें जशें डलनेस. हाव यू एड्रेस दिस इश्यू? म्हणजे तुमचे कडेन लोक येतात कितें सांगतात तुमकां? ते मजेशीर तांचें एक्सप्लेनेशन आसता की टेन्शन कमी करपाक हांव सोरो घेता. हय. आनी म्हाका एक सांगूंक जाता की हांव चुकून घेता. हय. म्हणजे हांव चुकून कितले घेता रे? चुकून आपूण 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर बी घेता. म्हणजे चुकून घेवप म्हणजे हांव तांकां सदां विचारता चुकून म्हणजे कशें चुकून घेता तुमी, कितले चुकतात, कितले फावटी तुमी चुकतात. म्हणजे ही ते सबस्टेन्शिएट आपल्याला बरोबर हें दाखोवपाक तुका की ते म्हणटा की ना हें सोऱ्या लागून कांय न्ही, आपूण सोरो तो नॉर्मल घेता आनी सगळेच घेता आमी हें सोरो आनी तातूंत हें आमी वाडयतात. मागीर तांकां जेन्ना सांगता की बाबा तूं सुरवात कशी केली, सुरवातीक थोडे घेतालो पण आतां इल्लो सुद्दां वाडलात आनी ताका लागून आपल्याक न्हीद बरी पडटा. अरे म्हळ्यार तुका न्हिदेक हांव वखद दिता, तूं न्हिदेची वखद बरी आमी दिवपाक शकता तुका, तेन्ना सोरो तूं सोड. पूण ना, आपल्याक ताणें सांगलो सगळ्यांनी की सोरो एकदम सोडनाका, सोरो सोडनाका, सोरो इल्लो कोण सोडपाक एकदम सोडल्यार जाल्यार माल पडटा. बरोबर. सो अशें म्हणजे हे मजेशीर एक्सप्लेनेशन आसता लोकांचे जे लोक सोरो पितात. पण एक गोष्ट लक्षात दवरात, सगळ्यां खातीर आमी सांगता की सोरो कितक्याय प्रमाणात सुद्दां जाता जाल्यार तुमी घेवं नाकात, त्याच्या पयस रावता तितकें बरें. आनी हे जो प्लेजर आसा जस्ट अ शॉर्ट टर्म प्लेजर की आनी खंयचेच प्रश्न सोरो पिवन सुटनात. तुमकां स्ट्रेस दिसना म्हणजे स्ट्रेस थंय ना असो न्हय. फाल्यां जर ह्या क्लासान कोणी तरी म्हटलें की हातून वीक आसा जाल्यार वीक आसात ना, म्हणजे हांव सोरो पिलो आनी म्हाका ते वेगळे तांबडे रंगीत दिसता हाचो रंगीत हांव तांकां मागीर सांगता की तूं सोरो पिता न्ही, हांव तांकां हिशोब करपाक लायता, तूं कितले वर्स पितालो, दिसाक कितले पितालो, ताजे हिशोब करून ताणें कितले पयशे काबार केले ते पळया म्हणटाचे वेदर इट इज जस्टिफायड. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो या आमच्या कुशीक न्ही एक चली आसा, ती शिकल्या MA पासून शिकल्या. ती फ्रेंडा वांगडा बी उलयतना बरी करून उलयता,
बरी सारकी पूण घरान जेन्ना हांव कितें विचारलें वा कितें अशी तिडकता ती सारकी म्हणजे घरातली आई एक डॅडी समज ताजी कोणी विचारलेलं एक मागीर हांवें ताका विचारलें बाय तूं अशें कित्याक वागता काय म्हूण ताका सांगूंक सोदिना हे अशें कित्याक आतां आनी एक इम्पॉर्टंट गोष्ट आसा आय जस्ट लायक टू म्हाका आतां म्हणजे बरें दिसता एक आनंद आसा पण तुम्ही सगळे शेजारी अशेच प्रश्न विचारनाका स्वता विशीं विचारा कित्याक जाणा मागीर अशें केल्यार तुमकां म्हणजे कितें जातलें इट विल बी क्रिएटिंग कन्फ्युजन तो शेजारी कोण तुमकां म्हणटलो म्हजो प्रश्न तुका कोणें विचार म्हणून सांगिल्लो काय म्हणून डॉक्टर येस प्लीज नाही आतां ताणें सांगलें तशें की हें चली बरें शिकलां आनी बरें वागता भायर कांय सामको सोशल वागता फक्त घराकच तें चिडचिडटा म्हणजे घराकच कितें पॅथॉलॉजी आसा फॅमिली पॅथॉलॉजी ती वर्कआवट करपाक जाय कळ्ळें ताजी पेरंट्सां कडेन उलोवपाक जाय तांची म्हणजे हें जबाबदारी तांणी पेरंट्सान घेवपाची शेजाऱ्यांनी बरोबर शेजाऱ्यान पेरंट्सांनी घेवपाचें आनी बाबा कित्याक लागून हे प्रॉब्लेम अशें जाता कित्याक तागे फाल्यां फुडें लग्नाचें आसा बाकी सगळे प्रॉब्लेम्स आसा ही सगळी प्रॉब्लेम आतांच बेगीन सॉल्व केल्ली बरी म्हणून हें आवय बापायन सॉल्व करपाक जाय आणि त्याचे फॅमिली रिलेशन म्हणजे इट इज अ 2 वे चॅनल म्हणजे ते पेरेंट्स बी तांच्याकडे कशा पद्धतीने वागतात किंवा ते इट इज ऑलवेज म्हणजे दॅट शुड बी गिव्ह अँड टेक बरोबर आणि हो जो प्रॉपर गिव्ह अँड टेक असो दॅट विल ओनली लीड अ हार्मोनियस रिलेशनशिप म्हणजे जर व्यवस्थित तांचे संबंध घरातल्या सगळ्या लोकांकडे येतले घरातल्या लोकांनी तांकां समजून घेवपाक जाय की त्याचो कितें प्रॉब्लेम आणि मे बी दॅट सी पर्सन फाल्यां समज एखाद्या मनशाक एकच इश्यू जर आमी एड्रेस करतना तुका फाल्यां जॉब ना होच जर परत तेच हॅम्पर करत रावले तर डेफिनेटली अ पर्सन विल गेट डिस्करेज आणि ताका ते शी मे नॉट लायक टू टॉक टू द नियर रिलेटिव्स म्हणटा तशें आनी टॉन्टिंग मिंटिंग जालें परते कितें तूं अशेंच वागता तूं अशेंच हें करता तूं अशेंच करता मागीर तें कितें करता बाकीच्या भुरग्यां कडेन कंपेर करता तागे आवय बापूय काय म्हणना ताका तें आमच्या आपल्या बरंच कामां वता आपल्या बरंच घर येता तागे आवय बापूय काडना फक्त म्हगेल्याच आवय बापूय कित्याक म्हणटात बरोबर प्रॉब्लेम जाता हय करेक्ट म्हाका इट इज अ व्हेरी गुड हॅलो हॅलो हां विचार प्रश्न विचार हा वृंदाबाई घराकडे टीव्हीचा आवाज कमी कर आणि प्रश्न विचार आमकां आयकूंक येता टीव्हीचा आवाज सामको कमी आसा व्हेरी गुड आता प्रश्न विचारा दनपारचो थोडोसो पिता कोण आणि खूपच कितें उलयता तकली सामकी पेड्यार जाल्ले बरी करता तो कित्या खातीर कोण 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 पिता म्हणटा तुमी हॅलो घोव म्हजो तुमकां सांगता कितें तो आपूण सांग म्हणून हॅलो वृंदा तुमकां ताणें सांगला हो म्हऱ्यान बसला आता तुम्ही खरें म्हणजे तो कित्याक पिता ताका विचारा तुमच्या मनान बसला ताका आमी कशें कळटलें की तो कित्याक पिता तो तरी पूण ओके डॉक्टर कित्याक एकदम तकली जाता ताजी न्ही सोरो पितकीर सगळ्यांचीच तकली हें जाता पूण ताका लागून कित्याक तो पितात बरो पिता म्हणजे तो चडच पिता आसतलो कित्याक रातचो जेन्ना मनीस आमी हें करता की ठरयतात की जेन्ना मनीस दनपारचो पिवपाक लागता तेन्ना तो रातचोय भरपूर पिता आसतलो आनी तो अल्कोहोलीक जाता हाका ट्रिटमेंट दिवचोच पडटलो तुमी ताका आनी ट्रिटमेंट बेश्ट दिवन ताजी हें आसपा जाय की आपूण सोडटलो हें आसपा जाय ताचो निश्चय जावपा जाय डॉक्टर आमकां फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो हॅलो हां विचार बाय जयमिनी विचार हांव विचारूंक सोदता कितें म्हाजे फ्रेंड आसा तेका मिनटान याद उरना कितल्या वर्साचे आसा कितें करता 20 आनी कितें करता ते आनी कितें करता कामाक वयता कितें विसरता कामा वयले विसरता काय घरा कडले विसरता काय फोन करपाक विसरता घरा कडले याद उरता काम कितें करता हॅलो बरें डॉक्टर हो प्रश्न मातसो विचित्रसो म्हणजे तातूंत मिनटां याद उरना अशें केन्नाच जावपाक शकना बरोबर आनी ते कामार ताजी याद उरता घरची याद उरना ताका म्हाका दिसना हाका कितें वखद आसा अशें नाही आणि एक पॉसिबिलिटी की मे बी म्हणजे हाऊ फार शी इज एन्जॉयिंग हर वर्क म्हणजे ज्या कामाक ते काम करता जे काम ताका देता ते मनापासून काम करता काय बेश्टे आपल्या काम कितें तरी करपा जाय खंय काम मनापासून काम करता ताका याद उरता सगळें बरोबर जर ताका इंट्रस्ट ना त्या वस्तूंक ते याद उरना आमी बेश्टे कितें खुबशे काम करतात ते आमी विसरून वतात बरोबर ताजी याद उरना पण जे मनापासून करता ताका प्रत्येकाची याद बरी उरता बरोबर डॉक्टर आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी परतून सुरू करूया